वर्षात गेले मग जो त्यांनी सांगले की अजून जो पहिलीचो आमचो चेअरपर्सन कमिशनर आलो तो आता तेजे सीट आहा ते वेकंट जाल्ले आसा. आता कितें म्हाका दिसता 1-2 म्हयने जालो सीट वेकंट जाल्ले आसा आनी तो अजून चेअरपर्सन थंयसर ना आनी कमिशनरूय थंयसर ना. ते 2 पोजिशन थंय वेकंट आहा. सो आमकां आमी इन्वायट केला लेटर तर आमकां तो व्हडलो प्रश्न येता जेन्ना सरकार म्हणटा की तेंचे आदिवासींकडे रक्ताचे नाते ना आणि सामाजिक आणि भावनिक नाते आसा तर भावनिक नाते तुझे पहिले डिपार्टमेंटाकडे कर. त्यावर ट्रायबल मिनिस्टर तांकां आज मेसेज दिवन सोदता की तुवें बेगीनच्या बेगीन हे सरकाराक सुरू करून दिवंक जाय आनी प्रमोद सावंताक सांगता की तुझे भावनिक आणि सामाजिक नाते तुझे डिपार्टमेंट आणि कमिशनर आहा तेंचेकडे पयलीं कर. कमिशनर ना चेअरपर्सन ना ट्रायबलांचा आदिवासी तुमकां सांगता तुमचो कमिशनर आणि आमचो चेअरपर्सन ना म्हणजे आमची जी कागाळी आहा कंप्लेंट आहा जे आमी जे सगळे सरकार डिपार्टमेंट फेल जाता अत्याचार जाता आमचे तेन्ना हे कोर्टान आमी वयता हे आमचे देवूळ कशें आहे देवळाक आमचे देवूच ना जो आमचो आयकतलो तेतून आमी डायरेक्ट तोच ना आनी हे कसले ट्रायबल विरोधी सरकार हो बीजेपी गव्हर्नमेंट हो ट्रायबल विरोधी सरकार कित्याक आयज आमचो कमिशनर आनी चेअरपर्सन आता तेंच्यानी सांगता आमकां की ट्रायबल डिपार्टमेंटाक वचून आमी एकामेंट डायरेक्टर मेळ म्हणून सीओ डिपार्टमेंट आनी पळयता पण बेगीचे बेगीन हे जे तेंच्यानी आसा हे करपाक जाय कित्याक सांग जाल्यार एवरी टायम ट्रायबल रस्त्यार येतले आनी आपले देवांची परावण मांडटले. आता आमी केस करपाक जाय हियरिंग घेवपाक जाय ते कशें मांडटले आमची जागा वयता आमची देवळां वयता आमच्या घरा वयता जाल्यार जेन्ना आमी केसीस घालता तसो केसीस अटेंड कोण करतलो. सो हे नाते समज प्रमोद सावंतान आनी आमचो जो ट्रायबल मिनिस्टर नवो जाल्लो आसा तेणी नाते जे सामाजीक आनी भावनीक नाते आहा तवडकरांचे तरी रक्ताचे नाते आहा तेणी रक्ताचे नाते आपले दाखोवचे आपलो बीजेपीचो डीएनए कितें आहा तो दाखोवचो आनी नाजाल्यार कितें सिद्ध जातले की हे ट्रायबल विरोधी सरकार म्हणून. तुमकां दिसता गव्हर्नमेंट सिरियस आहा रिगार्डिंग ट्रायबल्स सिरियस आहा सिरियस ना कित्याक आमी आतां जशें गोविंद बाबान आमी केल्ले प्रत्येक कडेन ट्रायबल्सांचेच अत्याचार जाता जावं तूं नावशे जावं तूं कोलार जावं नाजाल्यार बोमा जावं आतां आमी हांगा आचिंतला जावं इश्यू जावं कशें मागो आतां मेळावणी जावं आतां पाय आनी कुर्ता हे ट्रायबल डॉक्युमेंट आनी थंयसर आमचे कागाळी पळोवपाक जशें काय म्हणून देवळां आमचो देवूच ना. देव कसो कितें हेका सरकार बी लागना हेका डायरेक्ट हायकोर्ट लागता हेका बाकीचे डिपार्टमेंटला इतलो रायट आहा कमिशनराक आनी चेअरपर्सनाक की डायरेक्ट देखील जमन टीसीपी डिपार्टमेंट बाबा हे ट्रायबल डिपार्टमेंट पाळ्याचे ट्रायबल आहा ते आयज तुमकां अस्तित्व तेंचे लायव्हलीहूड तेंची घरां तेंचे दोंगर तेंची भाटां तेंचे उदक तेंचे जीवन धोक्यान आहा तेन्ना तेका रायट आसा. जसं की आम्ही चिखला येथे उजवा भायलेचे घर मोठा म्हणून तसे कागाळ केली त्यांना तुम्ही सेक्रेटरी आणि सरपंच आपण त्यांना हे केले की तुम्ही हॅरॅसमेंट करू नका म्हणून हे हॅरॅसमेंट ते आयतारा आता दिवाळीचे सण आसा दिवाळीच्या सणाची त्यांना तुमचे मोठ गव्हर्नन्स करता रस्त्यार भोंवता आयज तिथे आठचा आमदार डिपार्टमेंटाचे अत्याचार तो हे बीजेपीचं सिरियसली ना म्हणून आम्ही म्हणता की हो बीजेपी सरकार जो आसा ट्रायबल विरोधी सरकार. एक सांगपाक सोदता आमी पळयता की गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत प्रत्येक वेळार एक भाशण दिता एक स्लोगन दिता अंत्योदया सर्वोदया आनी ग्रामोदय. आतां हो स्लोगन कित्याक लागलो हो स्लोगन कोणाक लागलो जेन्ना आमी आतां ट्रायबल गेले एसटी कमिशनान गेले एसटी कमिशनान चेअरपर्सन एसटी कमिशनर ना आनी जेन्ना आमचो काळो घालपाक वयता ते म्हणटा अजून पर्यंत अपॉइंटूच करूं जेन्ना रिटायरमेंट जालें रोखडो दुसऱ्या काडून दवरपाक जाल्लो आनी दुसऱ्या काडून आमच्या एसटी बांदवांचे जे प्रश्न आसा एसटी ते प्रश्न ते आयकून घेवपाक जाय. आयज आमी थंय गेले आमकां फक्त लेटर इनवर्ट करचें पडलें इनवर्ट करून आतां भायर सरले. आतां हितून इतलेंय कळटा जी स्लोगन आसा जी भाशणां आसा हो बीजेपी सरकार दिता हो फक्त नांव पुरती दिता ही एडवर्टीजमेंट टॅक्नीक ही एडवर्टीजमेंट फक्त करपाची आनी आपणाचो जो पयली आसा ती भाजपाची लोकांक पिशान काडपाची ही टॅक्नीक आसा कित्याक तेंचो एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल टोटल कोलॅप्स जाला. आनी हे हांवें परत एकदां आपल्या टीम कडेन काल हांवें पयलें डीसी अकॅडमीचे जे अधिकारी येयल्ले तेंचे उत्तर सुटनासले आयज आमी पयलें सीटीपीचे उत्तर सुटना सारकें आनी हांगा आमी पयलें जाल्यार हांव मनीसूच ना म्हळ्यार जो कोण आसपाक जाय जो देव कसो म्हणटा तो थंयच ना जेची कर्तव्य आसलें की तो तेणेन एक्शन घेवपाचें आनी ह्या आमचे सगळे ट्रायबल भावांचे जे इश्यूज आसा ते अंडरस्टँड जावपाचे हांगासलें तूं गोंयभरांतले तोच ना. सो
हितून इतलें कळटा की हो सरकार जो आसा हो पूर्णपणान ट्रायबल विरोधी सरकार जाल्लो आसा आनी मुद्दम असले प्रोजेक्ट हाडल्या आनी त्या प्रोजेक्टाचे कागाळी घेवन हांगा येतले म्हणून मुद्दम हेंच्यांनी हांगा कमिशनर जो आसा तो बसोवंक ना ही मुद्दम केल्लें आसा आनी अशें तुमी सगळे कडेन पळयता ते मुद्दम जे कडेन कंप्लेंट घालपाचे आसा जे आमचो अधिकार आसा त्या कडेन तेंच्यांनी ऑफिसर काडून उडयले सो हो सरकार जो आसा हो आयकपाकूय रेडी ना हो पळोवपाकूय रेडी ना आनी उलोवपाकूय रेडी ना हो सरकार म्हणटा कितें आपूण व्हडलो आपूण राजा आनी तुमी प्रजा तुमी आमी कितें सांगता ते आयकया आनी तुमी जप्पर आयकना तुमी न्हिदात आनी आमी कितें सांगतले फाल्यां आपणाची योजना ज्यो आसा आपणाची एडवर्टिजमेंट टेक्नीक आसा ती खोबयतले आनी आमी वयतले इलेक्शना टायमार पयशे वाडटले कितें वाडपाक जाय ते वाडटले आनी निवडून येतले सो हेकाच लागून हांव गोंयकारां कडेन परत एकदां सांगता ह्या बीजेपी सरकाराचेर विश्वास दवरपाचे ना ह्या बीजेपी सरकाराक थोडो शिकोवपाची गरज आसा आनी तुमी आयज गोंयकार प्रत्येक गोंयकार समज उठना जागे जायना जाल्यार अशेंच आमकां काबार करतले लाचार करतले आनी सोमयतले विरेश एक क्वेश्चन आहा पळय आतां ट्रायबल मंत्री आहा ट्रायबल आमदार आहा हेजेर कित्याक उलयना ते जेन्ना कमिशनर अपॉयंट करून जाल्यार तेजेर कित्याक उलयना कितले चेंज जालो ट्रायबल कमिशन ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो पळय ट्रायबल कमिशनर जेन्ना एसटी रिजर्वेशनाक लागून हे बिल पासूच जावंक नासले तेन्ना हे बीजेपीन कितें केलें बीजेपीन कितें पेडे वाटले जाले म्हणून मागीर ते जालेच नंतर गांवचे परीस पेडे वाटले आतां अशें एसटी ट्रायबल मिनिस्टर आमचो आसा मागीर झेडपीचो चेअरमॅन आहा तो एसटी आसा सीएम पयलीं तेच्या पयलीं ट्रायबल आसा स्पीकर जो आसा आमचो ट्रायबल आसा कळ्ळें न्हू आनी बाकीचे जे अध्यक्ष आहा तिचे पाटील त्यांनी ट्रायबलाक घालतात तर हे जे मेन जे आसा जे गोंय पयलींच्यान खबर आहा तो कितले मुवमेंटान आसा ताका खबर आहा की हे इन्स्टिट्यूट आहा हे जे कोर्ट आहा कितले इम्पॉर्टंट आमकां सो ते करना म्हणून सांगता आतां तुमचे पेडे वाटचे की हो अपॉइंट करूंक ना म्हणून आतां खंय गेले बीजेपी म्हणून आमी परत म्हणटा हो हेंचो डीएनए हे न्हू ट्रायबल डीएनए न्हू हेंचो डीएनए ट्रायबलचो अगेन्स्ट आहा आनी हो जो सरकार आहा बीजेपीचो ट्रायबल विरोधी सरकार आहा हांव एक लेट मी मेक वन पॉयंट जेन्ना हेचो विशय येयला जाता अपॉइंटमेंट ऑफ कमिशनर आमची सदांच उठा म्हण दाखवेद म्हण आमची सगळ्यांची मागणी अशी आसली जो कोण कमिशनर जाता तो रिटायर्ड जज आसतो अथवा इट शुड बी सिनियर एडवोकेट कित्याक हो हेजो जो स्टेटस जो आसा हायकोर्टाच्या जजाचो आसा आनी हांगासर जाता कशें सांग हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की यंदा जर तर तुमी आमकां हांगासर कमिशनर दिता एसटी कमिशनर असो दिया की जाका हो बॅकग्राउंड आसा न्हू की तुमचे पॉलिटिकल हांगासर अपॉइंटमेंट आसचे वाय आय से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बाप प्रकाश वेळी कमिशनर जालो लिगल हें कितें ताका एंटायटी कितें आसा एक बोर्ड शिरवयकर म्हणून जालो लिगल एंटायटी कितें आसा सो तुमी जर हे जर पळयलें काडून जर जाय आतां सुद्दां कोण तरी तेंच्या मदलो कोण तरी आसतलो बीजेपीचो कोण तेजे ते हांगासर इंट्रस्ट आसतले आपूण कमिशनर जावचो म्हणून मेळटा न्हू सगळ्यो सुविधा तश्यो आसपाक जायना दे शूड गिव जस्टीस टू दीस कारण कशें हांगासर चडसो सगळे एट्रोसिटी ज्यो कितें केसी आसा त्यो हांगासर येता आतां ही एट्रोसिटी न्ही आमच्या लोकांचे हे करून हांगासर सगळे जे तुमी आमचे सगळे गिळपाक सोदता ही एट्रोसिटी न्ही सो सांगपाचें इतकें आसा म्हाका की निदान एक खेपो तरी आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हे पॉलिटिकल तेंचे जे आसा न्हू जे कोण तेंचे एस्पिरंट आसा तांकां हांगासर कमिशनर म्हणून जे करच्यो न्हू केन्नाय हांगासर लोड इतको आसता की तेच्या बरोबर बाकीची जी आसा न्हू तेंची कमिटी आसली अशें जे कित्याक खूब म्हणजे खूब केसी आसा आमकां खबर आसा कितके तरी केसी पेंडींग आसा कितलेच मागता गोविंद तुमच्या गाफील तर्फे कितें तरी रिप्रेझेंटेशन वयतलें आनी तुमी रिकमेंड करतले कोण तरी कॅन्डिडेट तुमच्या आता कशें आमचो सदांच हे जाल्लो आसा बाबा हांगासर रिटायर जो कोण हे आसा जज जो आसा हायकोर्टाचो बी कळ्ळें न्ही तेका हांगासर कमिशनर म्हणून हे करचो अपॉयंट करचो अथवा जेका कोणाक लिगल हे आसा सिनियर एडवोकेट जो कितें हांगासर सगळे कितें हे सगळे एक्ट खबर आसा
कितें हेजे आसत अपॉइंटमेंट जावचें म्हणून आमचो मनीस न्ही दाखोवपी ना 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 तुमचं नंतर काय म्हणटा आमचें कोण आसा आमकां तशें खूब आसा आतां म्हाका नांव सांगता रिकमेंडेशन बद्दल काय रिकमेंडेशन आसा आमचो एडवोकेट आमचो हे आसा जस्टिसो सुरेश पालकर म्हणून आसा कळ्ळें न्ही एडवोकेट गुरू शिरोडकार आसा कळ्ळें न्ही सो अशें आसा खुबशे आसात जेचे कडेन लिगल नॉलेज आसा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.